लुकाचे शुभ वर्तमान। मागीर घडलें तें हें। आपली भोंवडी करता आसतना तो एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सन्मान केलो। तिका मारी म्हणलेली एक भयण आसली। ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली, पूण मार्ता घराचे राटींनी भारी हारपीत जाताली। ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना? येवन हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका। आनी परतीपालून दोनयान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची। मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना। सर्वेस्पराचें उतर।